आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता आणि आझादी का अमृत महोत्सव हाजे विविध कार्यक्रम राज्य सरकारान वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ऑर्गनायज केल्या ताजी इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। आझादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा ह्या मेन हेडिंगाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जे ऑर्गनायज केल्यात ते असे आसा। 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख ऑगस्टाच्या वेगवेगळे गव्हर्मेंट हायस्कूल कॉलेजीस हाय सेकंडरीज हांगासर प्रभात फेरी ऑर्गनायज केल्ली। 9 तारखेच्यान वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी ही प्रभात फेरी सुरू जाल्या। आमकां सगळ्या जाणांक वेगवेगळे कडेन प्रभात फेरी काडून आझादी का अमृत महोत्सव हाजे इम्पॉर्टन्स आनी अवेरनेस सगळी कडेन आमचे सगळे हायस्कूल्स आनी हायर सेकंडरी ऑर्गनायज करतना आमकां दिसता। खास करताना दुसरो कार्यक्रम 11 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा 4 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग कार्यक्रम आणि फ्लॅग होस्टिंग एंड फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स एट आग्वा जेल म्युझियम। आग्वा जेल म्युझियम जो आसा आमी नुकतोच फाटल्याच दिसांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते जाचें अनावरण केलें। थंयसर फ्लॅग होस्टिंग हे मुख्यमंत्री म्हणजे माझ्या हस्ते जातले। टुरिजम मिनिस्टर्स थंयसर प्रेजेंट आसतलो आणि जे हयात फ्रीडम फायटर्स आसा ह्या फ्रीडम फायटरांचे थंयसर आमी फेलिसिटेशन करतले 11 तारखे दिसात। पुराय देशभर 400 वेगवेगळ्या ठिकाणी अश्यो जी हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा देशात थंयसर 11 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर फ्लॅग होस्टिंग जातले। गोंयांतले आग्वा जेल हे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनीच ह्या स्थानाक महत्व दिवन हांगासर फ्लॅग होस्टिंग जावपाक जाय म्हटलें। सो डॅट आमी बाकीचे सगळे कार्यक्रम फूल पॅक आसल्या कारणान 11 तारखे दीस सांजचे 4 वरांचेर आग्वा जेल म्युझियम हांगासर फ्लॅग होस्टिंग करपाचें ठरयलां। 13 ऑगस्ट 2022 सॅटर्डे शेनवारा दिसा आमी गोंयांतली सरकाराच्या वतीन तिरंगा यात्रा ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान। ओल्ड सेक्रेटरेट इतक्यात म्हटलां की 19 डिसेंबर 1961 ज्या जाग्याचेर पयलो तिरंगो फडकयलो त्याच पोला कडल्यान तिरंगा यात्रा जी आसा ही थंयच्यान सुरू जातली ती आझाद मैदानाच्या पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली। हो कार्यक्रम उत्तर गोंयांतलो आसा आनी दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव म्युनिसिपालिटींतल्यान सुरवात जातलो तो लोहिया मैदाना पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली। उत्तर गोंयांतलो कार्यक्रम फ्लॅग ऑफ एंड हेडेड बाय CM आणि मी आणि दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम जो आसा इट इज हेडेड बाय आवर PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल। उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या आमदारांनी आणि समेस्त सगळ्या नागरिकांक आमी आव्हान करता की ह्या तिरंगा यात्रेत सगळ्यांनी स्टुडंट्स यूथ पार्टिसिपंट्स ह्या सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि सगळ्या सकाळी 9:30 वरांचेर ही तिरंगा यात्रा सुरवात जातली। दोन्ही जाग्या वयल्यान मोठ्या प्रमाणात या 13 तारखेच्या तिरंगा यात्रेत गोंयांतल्या सहभागी जावचे। त्याच बरोबर आमी हर घर तिरंगा या कार्यक्रमाच्या निमित्तात 13 तारखेच्यान 15 तारखेपर्यंत प्रत्येक घराचेर तिरंगो गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी लावचो हे पयलींच पासून सांगलां आणि परत एकदा हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की 13 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेत सहभागी जावचे। आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ पंचायत यांच्यानी वेगवेगळ्या जाग्याचेर तिरंगा अवेलेबल केल्या। वेगवेगळ्या आमदारांनी बी आपल्या आर्ट एंड कल्चरांतल्या डिपार्टमेंटांतल्यान तिरंगे व्हरून लोकांनी विकत घेवचे अशें आमी आव्हान केलां। बट प्रत्येकाच्या घराचेर तिरंगा झेंडा आसचो अशें म्हाका सरकाराच्या वतीन सांगत दिसता। येता त्या 14 तारखे दिसा आमी केंद्र सरकारान ठरयल्या त्या प्रमाणे ऑब्झर्व विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस। इट इज एन विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस। इट इज एन पार्टिशन हॉरियर्स रिमेंबरन्स डे। 14 ऑगस्ट हो पार्टिशन डे आशिल्लो तो पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे म्हणून ऑब्झर्व करपाचो ठरयला। ह्या दिसा सकाळी 2 कडेन एक्झिबिशन्स लागली वयतली। सकाळी 9:30 वरांचेर ह्या एक्झिबिशनाचे विभाजनाच्या वेळाचे वेगवेगळी पोस्टर्स एक्झिबिशन्स जी आसा ही आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हापसा बस स्टँड हांगासर ह्या एक्झिबिशनाचे टुरिजम मिनिस्टराच्या हस्ते इनॉग्रेशन जातले आणि त्याच बरोबर आमच्या पणजे बस स्टँडाच्या हस्ते आर्किओलॉजी मिनिस्टर्स
हांच्या हस्ते ह्या एक्झिबिशनाचें इनॉग्रेशन जातलें. ह्या सेम पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे सायलंट मार्च मूक मोर्चा जो आसा म्हणजे पार्टिशन हॉरियर्स रिमेंबरन्स डे हाच्या खातीर पणजेत चर्च स्क्वेअर पासून आझाद मैदाना पर्यंत सांच्या 5:30 वरांचेर ही मूक रॅली सुरवात जातली. इट इज एन ही रॅली जी आसा ही लेड बाय CM म्हणजे हांव ही रॅली लीड करतलो. उत्तर गोंयांतले आमचे सगळे आमदार बाकीचे तमाम नागरीक हांच्यांनी ह्या पार्टिशन हॉरियर्स रिमेंबरन्स डेक विभाजन विभीषिका स्मृती दिन मूक रॅलीक सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचे आनी ही मूक रॅली फ्रॉम द पणजी चर्च स्क्वेअर टू आझाद मैदान हांगा पर्यंत ही मूक रॅली काडली वयतली. ही सेम वे आमचे मिनिस्टर माविन गुदिनो पंचायत मंत्री हांच्या हस्ते ही मूक रॅली जी आसा ही मार्मागोवा तालुक्यात आमचो स्वतंत्र पथ पासून न्यू वाडे ग्राउंड स्वतंत्र पथ ते न्यू वाडे ग्राउंड हांगा पर्यंत ही रॅली जी आसा ही 5:30 ते 6:30 पर्यंत काडली वयतली. ही लीड करतले आमचे मंत्री माविन गुदिनो हांगासरूय बी विभाजन विभीषिका स्मृती दिन हाच्या निमित्तान ही रॅली ह्यो पूर्ण देशभर अशा पद्दतीच्यो पार्टिशन हॉरियर रिमेंबरन्स डे ह्या केंद्र सरकाराच्या वतीन पूर्ण देशभर आमच्या देशाचो विभाजन दिवसाची लोकांक याद उरपाक जाय, तेजी स्मृती उरपा खातीर कशा पद्दतीत ह्या देशाची फाळणी जाल्ली तेन्ना हाल हपेस्टा आनी विभाजन जे कुटुंब जाल्ली तांच्या पद्दत तेंचेर अत्याचार जाल्लो हे लोकांक एक रिमेंबरन्स दिवपा खातीर तेजी वेगवेगळे पोस्टर्स एक्झिबिशन्स ह्या दोन कडेन लायतलेत. बट त्या रॅलीच्या निमित्तान ते पोस्टर्स घेवन ती रॅली जी मूक रॅली जी आसा ही पणजेत आनी वास्कोत अशा दोन कडेन काडली वयतली. हाज्या व्यतिरिक्त आमी 15 ऑगस्ट ह्या दिसा प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी म्हणजे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जे फ्लॅग हॉस्टिंग जे आसा हे ते मंत्री जे नॉमिनेट केल्ले आसा ते 12 ठिकाणी 12 मिनिस्टर्स आनी काही जाग्यार MLAs हे ही फ्लॅग हॉस्टिंग जातले. थंयसर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स जातले आनी खूब बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम जातलो. आनी आमी ज्या पद्दतीन सांगलां की मार्टियर्स इट इज एन आमी मार्टियर्स रिमेंबरन्स करपा खातीर जे स्वतंत्र लढ्यात जे हुतात्मे जाल्या हांच्या खातीर त्यांचो रिमेंबरन्स करपा खातीर आमी तांकां सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जी दिवपाची ठरयल्या ती 12 तालुक्यांनी त्या तालुक्यांतले मार्टियर्सच्या फॅमिलीक आपयल्या गेल्या. तांचो फॅमिली मेंबरांचो गौरव केलो वयतलो. पयलेच फावटी आमी अशा जवळपास 75 मार्टियर्सच्या फॅमिलींक आयडेंटिफाय केल्या आनी 75 मार्टियर्स हॉनर सर्टिफिकेट ह्या 75 जाणांक दिले वयतले. हातूंतले 28 हे गोंया भायले मार्टियर्स आसात आनी 47 जे आसात हे मार्टियर्स फ्रीडम फायटर्स आमच्या गोंयांतले आसात. आमी सगळ्या जाणांक संपर्क करपाचो प्रयत्न केला. गोंया भायले 28 आसा तेंच्यांनी आतां भितरल्या 4 जाणांच्या फॅमिलींनी येवपाचें कन्फर्म केलां. गोंया भायले आसा तांचो गौरव हो फॅमिलींतले गौरव हो पणजे कॅपिटल हांगासर जातलो. तांकां सगळो मान सन्मान प्रोटोकॉल दिवन तांकां पणजे हांगासर आपयतले आनी पणजेंतल्या मुख्य कार्यक्रमांतल्यान तांच्या फॅमिली मेंबरांचो तांकां सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिवन तांचो गौरव करतले. द सेम वे 47 गोंयांतले जे मार्टियर्स आसा ह्या सगळ्यांचो हॉनर त्या तालुक्यांतलो आमचो जो मंत्री आसा थंयसर तांकां सर्टिफिकेट दिवन हॉनर करतले. जे मार्टियर्स आमकां आतां पर्यंत तेंची फॅमिली आयडेंटिफायड जावंक ना तांच्यो सर्टिफिकेट्स तांच्या तालुक्यांत किंवा तांच्या जिल्ल्यांत ती सर्टिफिकेट गोंया भायल्याय जाल्यार धाडटले, हांगासल्याय जाल्यार तांच्या पंचायती पर्यंत ती सर्टिफिकेट पावयली वयतली. हाज्या संदर्भात 75 जाणांचो पुस्तक जे आसा आमी रिलीज करपाक जाय म्हटलेले. मार्टियर्स रिमेंबरन्स बूक हो बूक आमी मेन कार्यक्रमांतल्यान रिलीज करतले. त्या संदर्भात 75 जाणांची म्हायती त्या पुस्तकात दिली वयतली. हो मेन कार्यक्रम जो आसा वो पणजे हांगासर जातलो.
थोड्या वेळात आमी रिलीज ऑफ द थीम सॉंग व्हिडिओ हो आतांच तुमकां सगळ्या जाणांक रिलीज करतले. बट हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कार्यक्रम जे आसा हे पुराय गोंयभर गोंयांतल्या सगळ्या स्टुडंट्स आनी पब्लीक हांच्या खातीरय ऑर्गनायज केल्ले आसा. इन थोडक्यात ताजी म्हायती दिवपा खातीर कारण कळपा खातीर सगळ्या जाणांक हांव तुमच्या मुखार दवरता. डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्यांनी इंटर कॉलेज क्वीज कॉम्पिटिशन आझादी का अमृत महोत्सव हेजेर इंटर कॉलेज क्वीज कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला. फर्स्ट प्रायज 15,000, 10,000, 8,000 अशी वेगवेगळी प्रायजीस दवरल्या. इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा हो कार्यक्रम तांच्यांनी 15 तारखे दिसा सांजचो ऑर्गनायज केल्लो आसा. त्याच बरोबर हर घर तिरंगा फोटो कॉन्टेस्ट हो कार्यक्रम तेंच्यांनी ऑर्गनायज केला. म्हणजे 2 कॅटेगरीज आसा, हाऊसहोल्ड एंड बिझनेस, हाऊसहोल्ड आणि बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट. तांच्यांनी म्हटलां की तांच्यांनी दे हॅव टू टॅग द एनी ऑन द सोशल मिडिया हँडल ऑर द ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम. मॅक्झिमम लायक्स विल बी द अवॉर्डेड द प्रायजीस. इट इज 7,500, 5,000, 3,000 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायजीस केला. प्लस द 5 कॉन्सोलेशन प्रायजीस ऑफ द 2,000 रुपीज ईच. आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर ट्विटर, फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामाचेर हो फोटोग्राफ तेंच्यांनी घालपाचो. जेका मॅक्झिमम लायक्स मेळटा ताका हे प्रायज मेळ्ळे वयतले. इट इज एन ऑर्गनायज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन हांच्या वतीन प्रभात फेरी जे हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगलें. हर घर तिरंगा हो तेंच्यांनी प्रत्येका कडेन अवेलेबल केला सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी. त्याच बरोबर तेंच्यांनी प्रभात फेरी, परत मशाल मिरवणूक असे वेगवेगळे कार्यक्रम तेंच्यांनी आगवाद केल्या. आगवाद जेलीचेर आसतलो ते 11 तारखेचो कार्यक्रम हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलो. 13 तारखेची तिरंगा रॅलीच आमकां मडगांव आनी पणजे हातूंतूय सगळे आमचे भुरगे पार्टिसिपेट जाता. डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या वतीन 13 तारखे दीस टॉक लेक्चर रिलेटेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल or any other topics related to the India. It is an head of the institute across the Goa. सगळ्या हायर एड्युकेशनच्या इन्स्टिट्यूटांनी तांच्यांनी टॉक आणि लेक्चर रिलेटेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल तांच्यांनी ऑर्गनायज केला. 14 तारखेक एनी कॉम्पिटिशन इज रिलेटेड टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू द इंडिया फॉर द स्टुडंट्स हो तांच्यांनी ऑर्गनायज केला. प्रत्येक इन्स्टिट्यूशनांनी हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट तेजो इन्चार्ज आसा. 15 तारखे दिसा फ्लॅग हॉस्टिंग सेरेमनी फॉलोड बाय द युजुअल प्लॅन्ड प्रोग्राम इन द कॉलेज आणि हेड ऑफ तो तेंच्यांनी ऑर्गनायज केला. ताज्या भायर स्पेशल प्रोग्राम्स जे तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्या ते मुद्दामून सांगता हांव. इट इज एन DPM श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज हांच्यांनी स्पेशल प्रोग्राम म्हणजे तांची रॅली विथ द तिरंगा यात्रा ही गोवा कर्नाटका बॉर्डर पोळे हांगासर तांच्यांनी ही यात्रा स्पेशल तिरंगा यात्रा ऑर्गनायज केल्ली आसा. त्याचबरोबर संत सोयरोबानाथ अंबिये गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्स पेडणे हांच्यांनी इट इज एन इव्हेंट प्लेस आहा तांचो गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर पत्रादेवी हांगासर तांच्यांनी हो कार्यक्रम तिरंगा रॅलीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आसा. तिसरो जो आसा इट इज एन SPES गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज ऑफ धारबांदोडा हांच्यांनी स्पेशल इव्हेंट ऑर्गनायज केला. कॅसल लॉक ॲट कर्नाटका गोवा बॉर्डर हांगासर हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. हो कार्यक्रम आयोजन करण्या फाटीमागचो मुख्य उद्देश आसा की 1954-55 गोवा मुक्ती संग्रामात ज्या फ्रीडम फायटरांनी वांटो घेतलेलो आणि जांकां वीरगती प्राप्त जाली ती ह्या तिनाय जाग्यांचेर जाल्ली आसा. म्हणून गोंय सरकारच्या वतीन तांकां रिक्वेस्ट केल्या की हे कार्यक्रम मुद्दामून म्हणजे पोळ्या आसतले, कॅसल लॉक आसतलो आणि पत्रादेवी बॉर्डर आसतलो ह्या तिनाय जाग्यांचेर परत एकदा म्हणजे हे रॅली आणि तिरंगा यात्रा हे कार्यक्रम याद करून परत एकदा जे आमचे वीरगती प्राप्त जाल्लेले स्वतंत्र सेनानी जे पुराय देशभरांतल्यान गोंया मुक्ती खातीर जेन्ना 1954 ते 55 15 ऑगस्ट आणि ताज्या पयलीं काही जाण जी वीरगती प्राप्त जाली तांकां परत एकदा आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वेळार याद करपा खातीर आमच्या युवकांक प्रेरणा मेळपा खातीर कॉलेजींतल्या भुरग्यांक ही हिस्ट्री समजची म्हणून ह्या कार्यक्रमाचे मुद्दामून हांगासर आयोजन केल्लें आसा. ताज्या भायर तिरंगा महोत्सव इन एसोसिएशन विथ मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोणा इट इज एन आंगडी माजाळी हांगासर 8 परत पाळोलें हांगासर 8:30 पाळोलें मेळटा चावडी एट 9 आणि माशे आनी पैंगीण हांगासर 9:30 10 अशा पद्दतीन मल्लिकार्जुन कॉलेजीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हांच्या वतीन इट इज एन लॅटीन क्वार्टर वॉक ट्रेल
लॅटिन क्वार्टर वॉक ट्रेल 40 स्टुडंट्सांची वेगवेगळ्या जाग्यावयले कॉलेजींतले इट इज एन वॉक ट्रेल तांच्यांनी डॉन बॉस्को युनिवर्सिटी कॉलेज आनी हांगा पणजे तांच्यांनी ही जी आसा पळय न्ही ही लॅटिन क्वार्टर सिटीजन फॉन्टनेस पणजी हांगासर वॉक ट्रेल हो आयोजन केल्लो आसा. ताज्याच भायर तांच्यांनी सेम पद्दतीचो कल्चरल वॉक जो आसा हो मडगांव हांगासर ऑर्गनायज केल्या. वेगवेगळ्या पद्दतीचे वेगवेगळे स्टुडंट्स 40 स्टुडंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज आर्किटेक्चर कॉलेज त्याच्याच बरोबर चौगुले कॉलेज डॉन बॉस्को कॉलेज VM साळगांवकर कॉलेज इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी कॉलेज या सगळ्या स्टुडंट्सांचो कल्चरल वॉक ट्रेल तांच्यांनी मडगांव हांगासर ऑर्गनायज केल्लो आसा. त्याच बरोबर फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स तांच्यांनी वेगवेगळ्या कॉलेजींनी गोवाज हिस्टॉरीक सायट्स हेरिटेज सायट्स फ्रंट अँड मोनामेंट्स हेरिटेज स्टॅट्यूज त्याच्याच बरोबर अशे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स मोर दॅन 150 पीपल्स हॅव सबमिटेड देअर फोटोग्राफ्स फॉर द फोटोग्राफी अँड सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट वाया मेल. हो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही हो डायरेक्टरेट ऑफ टुरिजम हांच्यांनी वेगवेगळे फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स जे आसा हे ऑर्गनायज केला. गोंय सरकारच्या वतीन आझादी का अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा ह्या निमित्तात वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की भुरग्यांनी व्हडल्यांनी ल्हान मोठ्या सगळ्यांनी ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान जे ऑर्गनायज केल्या त्या सगळ्या कार्यक्रमांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आनी हाज्या फुडें वर्सभर असे वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा हे गोंय सरकारच्या वतीन आयोजन करपाचें आसा. तितूरूय बी सगळ्या जाणांनी सहभागी जावचे हांव इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यक्रम यशस्वी करचो. थँक्यू. फाल्यां कार्यक्रम फक्त आग्वाद जातलो म्हणजे 4 वरांचेर जे इन्वायटेड फ्रीडम फायटर्स आसा तांचें फेलिसिटेशन जातलें. ना गोंया भायल्या स्वतंत्र सैनिकांचे रिलेटिव्हांकूच फक्त आफयले आमी. ते पणजे जातले कॅपिटल 15 तारखेच्या कार्यक्रमात. आतापर्यंत 4 जाणांनी कन्फर्म केला. बाकीच्या ते प्रत्येक तालुक्यात तिसवाडीतले कोण आसात जाल्यार तांकां पणजेत आसतले. आझाद भवन जे आसा पर्वरीतले हे फ्रीडम फायटर सोसायटी आसा तांच्यांनी बांदलेले आझाद भवन आसा. हे फ्रीडम फायटरांची जी सोसायटी आसा कंप्लिटली ताबो तेंच्या कडेन आसा. तांच्या कडल्यान जर तसो कितें आमच्या कडेन प्रपोजल जर आयलो जाल्यारूच तेजेर विचार जातलो. ह्यो तेंच्यांनी प्रपोजल दिवपाक जाय. एक मिनिट तेजे सोंपयता पटकन. आज़ादी का अमृत महोत्सव इस अवसर पर गोवा सरकार ने विविध कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है. खास करके हमारे आगवाद जेल म्यूजियम में 11 तारीख कल फ्लैग होस्टिंग होगा. 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक डिफरेंट तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है. हमारे हर एक डिपार्टमेंट का डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इस तरह के पूरे राज्य में विविध तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ पे आयोजन किया है. मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूँ कि सभी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो जाए. खास करके इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो मार्टियर्स फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने वीरगति प्राप्त हो गई थी उनके रिलेटिव्स को गौरवान्वित करने का कार्यक्रम सरकार ने आयोजन किया है. ऑल टुगेदर 75 मार्टियर्स के फैमिलीज को इनवाइट किया है. खास करके 28 लोग जो गोवा के बाहर के गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में जिनको सहभाग था और 48 लोग जो गोवा फैमिलीज फ्रॉम द मार्टियर्स फैमिली फ्रॉम द गोवन, इनका आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उनको गौरवान्वित किया जाएगा. उनको हॉनर सर्टिफिकेट्स गोवा सरकार की तरफ से दी जाएगी. सांग पत्रादेवीचे स्मारक आमी करपाक सुरवात केला. ताजें काम सुरू आसा. आमी हिरवे गुरुजीचें स्मारक करपाक सुरवात केल्या ऑलरेडी, तें सुरू आसा. ताज्या भायर अजून एक 2-3 आयडेंटिफायड आसा, ती करपाक ह्या वेळान सुरवात जातली. सर एक टूर डायरेक्टर आशिल्ले सेक्रेटरी विजिलन्सान सांगला की त्यांच्यानी फायल गव्हर्नमेंटा कडेन धाडल्या विजिलन्स डिपार्टमेंटाक. ताजी हांवें ज्या दिसा म्हाज्या लक्षांत आयल्या त्याच दिसा त्या फायलीचेर रिमार्क मारला
की ताजी विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून ती विजिलन्स डिपार्टमेंटाक पावतली ताजेर इन्क्वायरी सुरवात फायल जातली सध्या सर गव्हर्मेंटा कडेन आसा ती वयतली ती रुटीन प्रोसेसान आसता ती तातूंत आनी कितें एड आसा चणे बिणे कितें आयकलां म्हाज्या कडेन तरी म्हाका दाळीचीच फायल आयिल्ली थँक्यू